आज कितली दिसांनी वेळ मेळ्ळा पद म्हणच्या कोण ना कोण डिस्टर्ब करता राबता खंयचे पद म्हणचे बॉबी पिक्चर व्हेरी फेमस पिक्चर तागेले पद म्हणच्या काय हरकत ना बाहर से कोई अंदर न आ सके, अंदर से कोई बाहर न जा सके। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। कोण आयला आता चला एक कसन पद म्हणच्या घेतल्या रे कोण ना कोणी येतं राबता आणि डिस्टर्बन्स करतं राबता कोण येतं तर राब कोण असं कोण आहे हो पाची यो यो काय ना पाची यो यो बस अशी पद प्रॅक्टिस करत असेल बा पडतरच तू गेला यो यो बस कसं म्हणता पाची आज आजी कशी काय आली तू सदा लेक्चर असावं एपडी येऊन मेळ या तुका म्हणून लेखता अच्छा मक्का ब्रेची आहे ती तू तशी नाही मग या सदा तुका डिस्टर्बन्स कसं या पुरा पद सुरला तू गेला हम तुम्ही कमरे में बंद अरे बापरे हम आता तेच पद म्हणते त्याची काही आई पडतर शिलाय काल कसं ते मेरे सपनों की रानी कसं झालं तू गेला असं पुरा रोमॅन्टिक पद मग ऐकूच्या मर्याद दिसलं तू बरोस म्हणले की ना मैं अच्छा बरोबर समोर कसं केला आता कशी आहे या पाहिजे असेल तुला हम तुम कमरे में बंद सपनों की रानी तर तुम्ही तर कसं रॉंग असं माक तरी समदिसा नाही या पुरा किती का कसं समोर दिसतं ना पण तू सांग हा ऐकता पळ्या तू आता रिटायर झाला होय. एक 2-3 महिने झाले रिटायर झाला आता रिटायर झाला हा बस बाई आता रिटायर झाला ना घरकडे बेसून गेले आराम कोचना जिशिल तू आहे हा अरे करतोस ना पची आराम कोचे हे ते बाई एक हेल्प कोचे तू विचारते का हो ते हेल्प करतं की ना हा सगळं घरा काम करता हो होय बा मग त्याची हे- बदला कर आणि तू हे पद म्हणतो ना तू भजन इथे म्हणा एक भजन म्हणा भजन किती मग भजन इतकी आवडतं पाची समाज सेवा कर रे कसले करी पण या तुला पण पद असं हे पद पळ पाची हे सगळं हा करतस सगळं कर समाजसेवा करता लोकांना हेल्प पण करते पण ह्या रिटायरमेंट टाइम आली या पुढे लव सॉंग्स आणि पळतू गेला तुझी काय संमती सांगा नाही पण मालकड मनीष पण तू सांगता त्या खातीरची कळलं ना मस्त दिसता असं तुला तू करते कशी कळलं पाची अशी किती लेखता बरं ठीक आहे नाही लेख बंदी ती काल यायला कसं गो कशी असते हो सौतेच पच्ची कुणाला तू बोलायचं? कशी पण काल 15 ऑगस्ट अशिले हा. आज पारसी न्यू इयर वय. तशी 2 दिवस रज अशी म्हणून हवं अशी म्हणजे तिका यो आमगेले आमगा आणि राब तिकडे बामणाल घर लगेच कशीची नाही तुम्ही पूर्ण कशात शिक्षक मोंजडी तू झाली हुशार झाला तो फूड मस्त लुटेशील तर गेली आता मात्र हुशार तर झाली. बरं म्हणताची मोंज तरी बुडवून जाताची ते करेक्ट तू सांग म्हणजे तू कशी असं मस्त दिवस मिळली हो हा अंगास गो तू केन्ना आयला येड नांगळटा तुगेले बने म्हणटाली धांवता तू आधी तुगेले अण्णा पद ऐकून हांव आईची केलें आणि बाकी अजय विजय सकट कशी असायची तांचे गमतेर सगळं एकलो दुबईतच कशी हो हो आणि एकलो हांगाच पुणे तू मुंबई येशील ना मॅम हय हय आता पुण्याच्या कल्वे आता बघायची कशी दूर असायची आता एकली असं सध्या काय ना पच्ची तशी आमची सकड असताना पण हा मध्ये हंग येता अण्णा वन्नी सकड हंग असच बरी आम्ही आता आम्ही काही बच्ची कसं रे हेल्प जायचे सांग आम्ही सकड असताना हंगाची हेल्प म्हाका जाव का कसं म्हळ्यार रे तुगे लढणार पळय आजकाल तुगे नॉइज पोल्युशन चड जाला कसं कसं पुरा पद म्हणटरच हॉडडानी म्हाका मस्त डिस्टर्ब जाता घर कडेन कळ्ळें तू कसं म्हण तुम्ही हेल्प म्हणारी या नॉइज पोल्युशन एक बंद करची कसं म्हण पळ तू ना 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 तुगे कसं की चुकतर असं नॉइज पोल्युशन बरी काय पच्ची हांव कसं नॉईज पोल्युशन केला
तो नाही तू ना सी आय टेल यू तो कराओके सिंगिंग करता कराओके सिंगिंग म्हणतात आता कराओके पण- म्हळ्यार पण कशें? हांव सांगता पण कोणाक पद म्हणका पळय नाही. तो ताणे पद म्हणचे हा. आणि मागशी दाखवून आमकां म्युझिक जावका न्हू नाही. त्या म्युझिकाक कराओके सिंगिंग म्हणतात कशें कराओके म्हणल्यार निमकी ताका तो एक्सपर्ट आसता न्हू तू सांगण ना तिका तू ऐकतेल की पाची राग लेखन नाका हांव तुका समजयता हा. काराओके सिंगिंग इज व्हेरी सिंपल आमकां खंयचें पद म्हणल्यार कशें जावपा एक पद म्हणचे आणि तातूंत भितर म्युझिक जावपा हांतू इतली इजी आसा की काराओके भितर प्री रेकॉर्डेड म्युझिक येता आमी जस्ट पद म्हणचे लायक अ सिंगर यू हॅव टू सिंग आणि तशी सगळं युट्यूबार मेळटा तो केन्ना जाय जाल्यार आत्तां हांव कसं करता आशिल्लो तेच करता आशिल्लो एक काम कर ना अण्णा तू एक पद म्हण दाखय वय सगळे लव सॉंग ना अशी बरे पद म्हणटा तू चलतले पाची तू ऐकून तरी पळय न्ही मागीर तुका कळटा एक पद असं समा है सुहाना म्हाका दिसता तू ऐकला ते पद इका आवडटा ते म्हणून तू केन्ना पण म्हणटा अण्णा एक पद म्हण समा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है नका पाची ऐकली बरे म्हणटा त्या पुरो सोडी रे तुमचे घुंगरूच्या आवाज म्हाका खंय तुकून आयल्या म्हणून वय हांव घुंगरू घाल्ला म्हणजे कसं चल्ला आगे एक पद तुगेले एक घुंगरू पण एक घरात चल्ला कसं मग म्हाका काय कळना ते नाही गो म्हाका क्लासिकल डान्सा इंटरेस्ट असेल म्हणून तू गोतच ना वय, वय. सांग दाखवून म्हाका मस्त इंटरेस्ट वय, वय, वय. असेल तू पळयला पळय मग काम घेऊन आम वताली. घेऊन तशी हा. तुका भरतनाट्यम मला आणि कितले की परफॉर्मन्सेस तू आयल्या करेक्ट आम म्हाका पयले शिकवत बट ते सगळं सांग आसतना हांव मस्त मेहनत केलेलं तांतू बट फोड जातरी मागीर या वाळडी कनेजात तर सकळ म्हाका कळटा आमचे ड्रायव्हर ना संवसारा पडल्या अशीच तुका सगळ्या म्हाका कसं एक दिवस हांव अशी मस्त बेजार आंबयशिली त्या वेळार अण्णान म्हाका हांवें मस्त सपोर्ट केले आनी म्हाका एक आयडिया दिली कसं म्हळ्यार तुका केन्नाय वेळ मेळटा पळय तू हांगा कुळार यो आनी तुगे डान्स प्रॅक्टीस करी म्हूण ताणें सांगलें म्हाका ती आयडिया लायक दिसली कशी मगेल घर भमणा लागीं आसना चेडूय कोड जाल्यार तांगेल तांकां पळोवन घेताची म्हूण म्हाका वेळ मेळ्ळेलो तशें हांव हांगा येवचें आनी मगेल डान्स प्रॅक्टीस करची तूं येयल ಸ್ವಲ್ಪ वेळ फुडें हांव मगेल प्रॅक्टीस चालू आशिल्लें प्रॅक्टीस म्हाका करतस गो तुका सांग कोण डान्सा इंटरेस्ट जाल्यार अण्णे तू सपोर्ट करता तू करता वरना जाल्यार तांचे केन्नाय हांव आयकली मू तो पद म्हणटा म्हूण काय म्हाका गोत ना तो एक शिक्षक गुतोच आशिल्लो न्ही म्हणटा वा तुका पद गोत नासतले भायले कोणाकय मस्त गोत ना वय. मात्र तो पद केन्नाय म्हणटा आशिल्लो सांग दाखून ताका हांवें हिंदी पद म्हणचे तो एकदम आवड आशिल्ली वय पाची केन्नाय म्हणटा आशिल्लो तो मात तू गोतच नपाची सांगा प्रयत्न केलो मात तर मस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी जबाबदारी मस्त आशिल्ली तशी म्हूण मागीर तेगेले ते पद हॉबी सकट सायडा गेले आता तो कशी रिटायर जाला न्हू रिटायर जाता तर मागीर तागेले मस्त वेळ आसा म्हूण तो तागेले हॉबी म्हूण एक पद म्हणटा आनी ते कराओके आनी सकट लावन तो लायक करून एक पद म्हणटा आनी पळय तू म्हाका सांग आतां ताणें करना जाल्यारी मागीर ताण तेगेले मन आशिल्लें केदार करचें खंयचे प्रायर करचें वय की न्ही जाल्यार आतां ह्या ट्रायर आमी पुरो शिकयल्या रे पिशी लागला म्हणाच्या अशें हा पाची पळय हांव एक सांगता हांव कसन लेखता की खंयचे एज आनी कांय पळोवचें ना कसन कोणी आमकां एक हॉबी आसता तातूंत भितर आमी खंयचे विचार करचे ना
आणि कितले फाटी काल हांव डॉक्टर कडेन गेलो. डॉक्टर कसं म्हणटा आशिल्लो म्हाका की हेल्दी मायंड इज हेल्दी बॉडी. मागीर हांव कशी दवरची हेल्दी मायंड हांव कसं लेखलें मागीर. आत्ता तू आजकाल आम्ही ऐकता नाही ते हे सगळे डिप्रेशन, लोनलीनेस, एन्झायटी, मेंटल डिसऑर्डर आणि जशी एज जाता आम्ही एकदम लोनली जाता. त्या खातीर हांव म्हटलें की खंयची पूण एक हॉबी जावं आनी हॉबी खातीर खंयचे एज ना. तातूंत भितर आनंद घेवचे आनी तशें इन्वॉल्व जावचे. ते करता ताकी हॉबी हांव म्हणून आमी तेच करता आसा आमी दोनी करेक्ट अण्णान सांगितलं ऍक्च्युली करेक्ट असं म्हूण हांव नावे मेगेली डान्सिंग पळय ते वपास स्टार्ट केला. आता वेळ ना म्हणल्यार तशी चल ना नवे वेळ आमकां काडका जाता. वेळ काडटा हॉबी खातीर वेळ काडपाची. म्हाका सांग आतां हांव हे प्रायर डान्स करना जालेली मागीर कसं रिटायर जातर करचे वेळा गेल्या म्हण डान्स त्या वेळार मेगेल पाय रिटायर जाता. ते असं पाय रिटायर जातले ते तू बरोबर म्हणतोस. आणि सक्कड सोड डान्सिंगान म्हाका एक विंगड नमण्याचपण एक सॅटिस्फॅक्शन मेळटा. कळ्ळें म्हाका एक विंगड लोक हांव वता हांव आनी विंगड एक एक्स्ट्रा एक पॉयंट हांव सांगता. डान्स करतना आमगेल शरिरा एक्सरसाइज जाता. सो माइंड इज ऑल्सो फिट, बॉडी इज ऑल्सो फिट. पाची तू पळयना की कितली स्लिम जाला, फिट जाला, ती डान्स करून फिट जाला. ऑल क्रेडिट गोज टू मी. ऑल क्रेडिट गोज टू मी. उलट कोण क्रेडिट करचे पापडी कर का नाही पण कोणची पापडी पुरत्या पुरवय गो त्याला म्हाका ती आपल्या असल पुरा फिजिकल ऍक्टिव्हिटी का म्हाका जावची म्हणटा असं सांगलं. पण सगळ्यांनी डान्स कर का म्हणून तशी काय ना कसं विंगड हॉबी असतले म्हळ्यार पण सांग दुखून तू कसं नाही तुका इंटरेस्ट असच्या पुरो पळय आलोचन कोण पळय अशी म्हाका थोड्यांची हॉबी म्हणा कशी सांगचे कसं सांगता अशी म्हाका कशी सांगशील अशी म्हाका हॉबी आतां उड घासायलो कसं करचो म्हणजे सांग पाची काय भिवू नका सांग कसं लज्ज कर सांग सांग पाची कसं आम्ही ते एक जण मात्र सय रुमात हांव त्यातले लायक बरी आशिल्ली त्या पुरा म्हगे लँग्वेज पळय पुराजी म्हणची आशिल्लें शोभा लँग्वेज जाल्यार आतां तूं पाची म्हणटा तेन्ना म्हाका शोभा तुगे लायक जाता. किती जाणां येवन म्हगे लागीं लॅटर बरोवन वता आशिल्लींची हांव लॅटर आनी बरोवन दिवची आशिल्लें. खंयचे लेटर तुम्ही कसले पुढे लेटर मेक्केले अब्बा कोण सांग लव लेटर की कसले पाची हांव कसले म्हणा बट म्हगे लेटर चंद फ्लावर येशिल्ला पुरायजणाक मन मोहित करता. कळ्ळें. सो एक रायटींग म्हगेले एक हॉबी आशिल्लें. अरे पद म्हणटाशी पाची म्हणटाशिल्ली आनी एक कसो करता पुरा भायर येता आसा वॉइस इमिटेशन लायक करता आशिल्ली. आमकां गोतून छुपा रुस्तम आसा त्या पुरा खंयकीची बरी जावन गेला. कळ्ळें. आता ते भायर काडी हळू आजचे वेळार ह्या प्रायर असल पुरा एक हांव केल्ले रे. कळ्ळें. आणि तू आणि कसं बरयता पाची कविता आणि काय बरं नाही नाही बरयता मस्त पुरा बरयता पण एक आता हांव चांगले सांगता निपोन दवरला सगळे. हांव कविता बरयती तू लेटर बरयता म्हळ्यार कविता तू बरयतलीस. एक काम करूया पाची तू एक पद म्हण दाखय ना अण्णाक आनी म्हाका. पद म्हणजे म्हगे वॉइस कसं जाता भायर येता की ना की ट्राय कर ना हांगा तीन नको ट्राय कर अच्छा सांग खंयचे पद म्हणटा. खंयचे पद हांव म्युझिक लायना फक्त मायकार पद म्हण. हां जाय हांव लावून दिला अशी नक्की तरी ऑन असतो किती बंदी म्हण पाची समजला ना येत कसं नाही ऐकू. प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. प्यार हुआ इकरार हुआ है
प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. प्यार हुआ शिकत है voice. म्हणमण बच्ची काय जायना प्यार से फिर क्यों डरता है दिल. अरे तूच पद म्हणतास आणि म्हणतोस डर क्यों डरता है दिल. पण येत अरे किती बेस्ट म्हणता पाचशे तू. काय पुढे हा, हे मागचं. प्रयत्न केला आवाज पण कितले लायक असं खरेच पाचशे हा अशी आणि मागचं काय म्हणत अहो, पट्टी नाही. पट्टी उलय ना खरं खरं सांग. मुंबई तरच सचिन. ना ना अरे बद सांगतास अण्णा इतले लायक कोण पद म्हणतस तू थोडे दिवस माझ्या इकडे हंगा आयल नाही हा. प्रॅक्टिस करच्या हा. तर हांव तुका एक्सपर्ट करता पण तू कसं म्हणता वय वय अरे हांव एक आयडी सांगता पण आता अण्णा फ्री असं हा. तू वय फ्री असं हा. तुम्ही दोघे एक टाइम डिसाइड हा. करायची याची मेळ्याची हंगा मेळ्याची हा. प्रॅक्टिस करे दोघे बदल वेगळा. वय. माझी म्हणतली म्हाका यू आर मोर दॅन वेलकम पची. पाच दिवची आयली ही म्हण लेक्चर मागेली. अशी काय कोण म्हणतो तू अशी लेखन ना लेक्चर ना अच्छा. तू तुगेले पद कविता सगळे बरोबर घेऊन ये आणि म्हाका ऐकूय. पद सांगते कसं पद त्या माईक दोन पद म्हणताना म्हाका कार्यक्रम संतोष झाला. आनंद झाला की ना आनंद झाला. तेच आम्ही म्हणतो पाची आणि पद डान्स कोणा खातीर करचे ना स्वतः खातीर पहिले करचे. स्वतः आमकां आनंद मेळटा बरे दिसता आणि हांव कसं सांगिल्लें हेल्दी माइंड इज हेल्दी बॉडी. मागीर तुका हे डिप्रेशन लोनलीनेस काही येना. मन प्रसन्न जाता. म्हणून एक कसं खंयची कोणी एक हॉबी दवरता. कसं म्हणते तू म्हणून करेक्ट करेक्ट बरोबर हांव तिका पण तेच सांग की अशी एकदा म्हणटा कशी हांव डान्स करचे म्हाका टायम मेळना टायम तशी आमकां टायम केन्नाच मेळना. नाही धनंजय हांव खरें म्हळ्यार तुका बिश्टाच्या काही कळवा म्हाका खूब येईल त्या आवाजांनी ऐकून बट हांगे तर पळय सॉरी काय म्हणून हांव तुका कितली उलयली खरें म्हळ्यार म्हाका खुशी जाली कळ्ळें. एक असलें कोणी आनी बाजून ही गेल पळय डान्सात तीन सूर केला तशी पुरो आज काय चेंगेची मन ओळखा म्हाका तशी दिसता कळ्ळें. पण बच्ची तुका अशी विचारली ना आम्ही हा तू सॉरी म्हणला वय कसं कोणी बंधू हिने पेनाल्टी देऊ का की नाही. पेनाल्टी कशाला हांव पेनाल्टी दिवच्या काय आतां हांव दिवं का की पेनाल्टी. वय ती पेनाल्टी तू ऐकल्यार म्हणटले की नाही रोज दिया ती म्हाका अशी पेनाल्टी. कसं झालं पेनाल्टी बघ, कसं झालं हे बघ बच्ची ही कशी प्रॅक्टिस करच्या येता तशी तू मागेकडे केन्ना पण तुका वेळ मेळता तेन्ना पद शिकच्या यो. हा हांव काही फीज घेना इतले लक्षात दवर फ्री आसा तू तुगेले पद घे आणि आमी म्हणया. जाय आणि म्हाका अशें जावपा की केन्ना तरी आमी प्रोग्रामान तो हांव आणि तू एक डुएट म्हणका. स्टेज आली वय अब्बा आमच्या बिल्डिंगा जात नाही 15 ऑगस्ट. अरे आता 15 ऑगस्ट आशिल्ले हे आता गणपती वेळार हा गणपती पण एक सगळं हांव पार्ट घे नाशिल्ले तर ते हा तू येता मग मागील बरोबर घेवचे. जाय तर बा आता एक काम करता हा. हांव चा करता एक गरम अरे गरम नुसतं चहा कर पाचशे आयल्या नुसतं चहा करता. ओके गुळला बज करता ओ हो आज चल पाचशे तुला तुका? आज करायचं मग जायचं चल पाचशे लक्ष असा आणि गुळा म्हणजे पैसा. नाही धनंजय संधी नसताना पण त्यांना मग प्रॅक्टिस आहे. वय. इथे मग चहा ठेवतो मग कसं ना म्हणून नाही खाणे म्हणता ही बरी आहे. इथे बसून पिऊच बदलात गमत जात मग यो बिंदास यो पाचशे काय? आणि कसं तुला कसं की खुशी तर मग काहीच दिसत बाई आता गुळा बच्ची खाऊन आणि चहा पिऊन पिऊन वाची आराम. नाही ना वय. करत नाही गं? हा. पीठ काढले तर हा जाय गो थँक्यू धनंजय यू आर मोर देन वेलकम पाचशे. आता एक पद मागील म्हण गुळा भजी खाल्ल्यार जरा एनर्जी येते. हा, मागील. गुळा भजी खाऊन